Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोयकार पण हे आमच्या भितर तेच विचार आहा अशें कांय ना की ते विचार आमी सोडिना. सगळे पंचायती आमचे सगळे पंच मेंबर जितले लोक म्हाज्या वांगडा आहात न्हू आनी कितले लोक आहात ते हांव गोंय आमी म्हणजे दोन्ही मतदारसंघात सगळे म्हणजे कशें आहा गोवा फॉरवर्ड म्हणून तशें कितें अल्डोण्यान थिवेन केन्ना वोटिंगूच ना न्हू. आतां आमी सालिगांव शिवोलेन हो विशय वेगळो आसता, फातोड्ड्यान वेगळो आहा कित्याक हे 3 मतदारसंघात ऑलरेडी लोकांनी थंय गोवा फॉरवर्डाक वोट केल्ले. हांगासर तशें जावंक ना. पण इवन शिवोलेम काँग्रेस काम करता नकळो म्हाका ते कांय आयडिया ना, हांव तेजेर कॉमेंट करना. किरण कांदोळकार म्हणटात दिसता तितलें राजकारण सोंपें ना. कोण कोणाचो उमेदवार आनी कोण सरकार करतलो तें खंय सांगपाक कठीण. बीजेपीक ना तो निर्णय पळय योग्य कशें आसता 2 सीट घेवन हांव सरकार करूंक शकना. आमकां साथ दिवचो पडटलो पण दोन हांगा ना गोंयांत सिटांनी सुद्धा सरकार घडटा ना. पत्रकार बाब गोंयांत समीकरणां खूब बदलपाचीं आहा. जितलें दिसता पळय आयज कोणाय न्हू काँग्रेसीक बी दिसता हें सोंपें, हें तितलें सोंपें ना. बीजेपीकूय खबर आहा हें तितलें सोंपें ना म्हणून बीजेपी आपले लोक काँग्रेसीन धाडटा. सद्या धाडपाचो विचार चल्लेलो आहा. एकाच जाग्यार 2 कॅन्डिडेट बीजेपीचो एक आसतलो काँग्रेसचो एक आसतलो. जिखले उपरांत बीजेपीन वयतले. ही बी टीम आहा सद्या. आनीकूय कांय जाण गोवा फॉरवर्डाचे राजिनामे दिवपाचे वाटेर आसा म्हण सुत्रां सांगता. विजय सरदेसाय सामको शॉकाद. Kiran Kandolkar's resignation from the party has been shocking and it was unexpected. It is quite possible that he was doubting whether he would get the ticket for his wife as well as himself in a possible alliance. I am quite confident that winnable candidates of the alliance would not be denied tickets. But now he has taken the decision, so it's no use debating that. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.